आमी रायतूरची फिरगोजकारां आयज हो व्हिडिओ काडटा आनी ताका एक केरीत कारण आसा। कांय दीस फाटीं कोण एकलो सेबी वाज म्हणलोलो फेसबुकाचेर व्हिडिओ घालून अशें उलयलो की आमचो हे फिरगोजेचो आदलो पादविगार फादर एरेमेत हाणें आमचे रायतूरचे इगोर्जेच्यो 2 गांठो सारक्यो करूंक तामिळनाडूत धाडल्यो आनी परत हाडटना फकत एकूच गांठ हाडली म्हूण तो उलयलो। ही सारकी फोट म्हूण आमी सगळीं सांगूंक सोदता। फादर एरेमेत हे इगोर्जेचो पादविगार आसतना ताणें 2 गांठो सारक्यो करूंक तामिळनाडू धाडल्यो आनी परत हाडटना 2 गांठो हांगासर परत ताणें हाडल्यो आनी गांठांच्या जाग्यांचेर त्यो घातल्यो। आमी नोको हो मनीस सेबी वाज कित्याक फोटी उलयता तो आनी ही सारकी ताची फोट। आमकां सगल्यांक खबर आसा 2 गांठो सारक्यो करून हाडून परतून जाग्यार घातलेल्यो आसात आनी ताचो फोटो हो व्हिडिओ आतां आमी हांगासर तुमकां दाखयतलो हे गांठींचो। तशेंच दुसरी एक वस्त जेन्ना फादर एरेमेत हे इगोर्जेचो आमचे इगोर्जेचो पादविगार आसलो तेन्ना एक घडणी घडली। बिट्स बिलानीचे 2 भुरगे कॉलेजीचे हांगासर आयताराचे मीस चलतना इगोर्जेन भितर सरले। कुमन्यावाच्या वेळार हातीन कुमन्यांव घेवन इगोर्जेचे भायर येवन इगोर्जेच्या मुखार ग्रावंड आसा थंयसर ते मातयेंत पुरूंक लागले। तेन्ना मिसाक हाजीर आसलेलो आमचो गांवचो लोक तांणी हें पळयलें। तांच्यांनी थोड्यांनी ह्या भुरग्यांक ही वस्त कुमन्यांव मातयेंत पुरयताले ते पळोवन बंद केलें आनी तांकां हाडून पादविगारा सरशी उबे केले। तेन्ना फादर एरेमेत तांकां घेवन कंप्लेन करूंक पुलीस स्टेशनाचेर गेलो आनी पुलीस स्टेशनाचेर वचोन कंप्लेन कोत्ता आसतना ह्या भुरग्यांचे 2 भुरग्यांचे आवय बापूय आनी कॉलेजीचो प्रिंसिपल येवन ताणें थंयसर पादविगारा लागीं आनी थोडोसो आमचो गांवचो लोक हाजीर आसलो तांचे लागीं माफी मागली। आनीक तेन्ना आमचो क्रिस्तांवाचो धर्म बोगसोणें दिवंक शिकयता देखून फादर एरेमेत रिबेलोन ह्या भुरग्यांक 2 भुरग्यांक आनी आमच्या लोकांनी तांकां बोगशिलो। हाचे वयर होच मनीस सेबी वाजान तेन्ना व्हिडिओ घातलो फेसबुकाचेर अशें म्हणोन की फादर एरेमेतान हे 2 भुरग्यांच्या आवय बापाय लागीं आनी प्रिंसिपला लागीं दुडू घेतले म्हणोन कंप्लेन परत घेवंक। हांगासर दुडवांचो प्रश्न ना। फादरान कोणाचेच लागीं पयशे घेवंक नात। फकत आमचो धर्म क्रिस्तांवाचो धर्म बोगसोणें दिवंक आपयता देखून ताणें तांकां बोगशिले आनी कंप्लेन परत घेतले। आमी सगळीं हांगासर जी हाजीर आसात हांगासर फकत सेबी वाजा लागीं एकूच मागता की असलीं फोटिंगपणां उलोवन ताणें आमच्या पाद्रींची नांवां वाऱ्यार घालची न्हय वो पाद्रींची नांवां पिड्यार करची न्हय म्हूण आमी ताजे लागीं मागता।